पहिल्या टप्प्यात राज्यातल्या 100 प्राथमिक शाळांनी आणि ताजे उपरांत हेर शाळांनी टप्प्याटप्प्यांनी हे वर्ग सुरू करतले. गोवा शिक्षण विकास महामंडळान ह्या खातीर फुडाकार घेतला. एनसीईआरटीन पहिल्या आनी दुसऱ्या इयत्ते खातीर वेगळो तशेंच तिसरी आनी इयत्ता चवथे खातीर वेगळो अभ्यासक्रम मंजूर केला. तातूंत श्वास प्रक्रिया, आसन भोजन आहार आनी वैयक्तीक स्वच्छता ह्या 4 प्रकाराचे अभ्यासक्रम आसतले. ह्या शिवाय स्वच्छ भारत अभियानाकडेन संबंदीत धड्यांचोय हातूंत समावेश करतले अशी माहिती शिक्षण महामंडळाचे अध्यक्ष कांता पाटणेकर हांणी दिल्या. ह्या खातीर जून म्हयन्यांत प्रशिक्षण वर्ग घेतले. योग वर्गांबाबत प्राथमीक शिक्षकांक पुरेशें प्रशिक्षण दिवपाक पतंजली योग संस्था आनी बंगळूर हांगासरल्या योग संस्थांची मदत घेतले. जून म्हयन्यांत प्रशिक्षण पुराय जाल्या उपरांत जुलय म्हयन्या सावन 100 शाळांनी योग अभ्यासक्रम लागू जातलो. ताचे खातीर प्रशासकीय मंजुरी मेळ्ळ्या आसून सध्या ह्या विशयाची फायल वित्तीय मंजुरी खातीर वित्त खात्या कडेन आसा. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.